कितें जाता येईचो दोष न्ही तर आमच्या आमदाराक काय पडोकूच ना हो म्हजो डायरेक्ट आरोप आसा जाल्यार आमदारान म्हाका आफोन विचारचे आनी हो इंजिनियर आमच्या वांगडा आमदाराकडे येतलो आणि तो सांगतलो की आपण तुका रिपोर्ट धाडटा काय ना तेन्ना तुमकांय पळोवनी जनतेक बरोबर तेचे आव्हान तू सुधी सगळ्यांक आव्हान कर जनतेक अमके दिसा आम्ही आमदाराकडे वचपाच्या तुम्ही जितले लोक आसात पाण्यो हे वंचित आहात त्या सगळ्यांनी येवचे म्हणून आणि हे मरे हेका प्रत्येक फळाने हाडून कितें करतले म्हाका तिडक येयलेले का मारतलो पण तशें प्रॉब्लेम सॉल्व जायना प्रॉब्लेम सॉल्व जायना त्याची डिफिकल्टी पळोवंक जाय आता रोखडेच आमची दिवाळी येवपाची आहा दिवाळी कडेन परत आल जाल्यार आमकां नाका जाता आमकांय मागीर कशे तरी टँकर जाल्यार आनी कितें बायलांक त्रास जाता तेन्ना हेका लागून म्हटलें हेचेर एक सोल्युशन येवपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले आहा आनी हेंच्यांनी प्रज्योत तशें आमचो बेलगांवकार हेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ल्या आनी म्हाका दिसता ह्या शेनवारा परत आमी थंय MLA कडेन मेळपाक वयतले जे कोणाच्यो समस्या आहा तितल्यांनी थंय येवचे मोठ्या संख्येन आनी तेंच्या कानार घालचे आनी सप्टेंबर म्हयन्यान प्रॉब्लेम नासता रेग्युलरली 15-16 MLA सारखे उदक येतात वी आर गिवन काय प्रॉब्लेम ना आता ह्या 8-10 दिवसांमध्ये लाईट इंटरप्शन हे ते जाल्ल्या कारणान तुजो टायम आता समज 2 ते 4 आसा त्या टायमार थंय एक अर्देवर लाईट गेली तुजी सगळी एरिया गेली न्ही ती नाही ते टाकी भरपाक परत अर्देवर सोडपाक अर्देवर आणि पावता म्हणसर अर्देवर 2 वरां गेली तुजी 5 मिनटां लाईट गेली आतां उदक गावाना हो मेन आमचो फक्त उद्देश असलो आयचो मोर्चा हाडपाचो आणि आयज आमी AE बेळगांवकार आणि JE प्रज्योत यांच्या वांगडा आमी मोर्चा हाडून डिस्कशन केल्लेले आसा आणि गेले म्हापशेकारांक 15 दीस उदक ना आणि म्हापशान जे 15 MLD ते 17 MLD ची उदकाची गरज आसा पण आयज म्हापशान 10 MLD उदक येता